युथ ऑफ GSBचे सक्कड वीक्षकांक नमस्कार. तुमकां आश्चर्य जेवचें पुरो नायक मामा जे आमगेले मुखार कसले आयला, इतली जन येद्रा पुरा बसल्या ती विशय कसले नगर भजन आस की ना फूड फेस्टिवल आस की चातुर्मासाचे म्हण तशी पुराले कोण तुमी बैसून आसताले जाल्यार आजी विशयूय विंगड म्हणा कसले म्हळ्यार विचारू तुमगेले मना येता वपास. हांव एक विशय सांगता. वेदव्यास देवान भागवत सांगतना कडेक एक विचार सांगता देव कसो म्हळ्यार कसल यज्ञ कसल याग कसलेय केला री ताजी सक्कडा पशी होड कसो म्हळ्यार नामसंकीर्तन म्हळ्यार कसो म्हळ्यार नामस्मरण भजन एकल्यान बैसून करूं जायना हांवें जेत दोगान जेता एक टीम जेता भजना मंडळी जेता पुरा जेता जलारी एक घर म्हळ्यार एक रूख उशे त्या रुखाक विंगड 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 गेल्लो आसता जाल्यार ताजी बेरू एक आसता. अशी एक कुटुंब म्हळ्यार ताजी मस्त ब्रांचेस मस्त बावंडले घर विंगड 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 आसता जाल्यार त्या पुरा घरकडच्यान तांगेल घर लागी शनिवाराच की एकय आयताराच की एकय प्रति दीस बैसून 1 घंटकी 1.5 घंटकी भजन करचे क्रम फुड दवरून आमगेले म्हालगड्यान केल्लेलो तसले एक व्हड एक आमकां दिलेलो संस्कार जाल्यार ते एक घरल्या करचेच न्हू त्या सगळेची रुखाचे पुरा जनान मेळ्ळो अर्थात त्या कुटुंबेचे पुरा गेल्लो म्हळ्यार विंगड विंगड घरकडच्यान ओट्टू मेळ्ळो एक कडेन बैसून चंद करून भजन करून सकडा नाही आसचेच न्हय ते व्हेरी 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 अप्रूप नाची म्हूण सांगीत दिसता. जाल्यार तसल एक कुटुंब हांगास आमगेले प्रभू कुटुंब आमगेले रविशंकर प्रभू हांगेले एक कुटुंब त्या कोरून येतसत ताजे खातीर तांकां सकडाला निमगुया आमी कशी तांकां एक असल एक भजना मंडळी कोरून तांकां चलोवका आमी देवाल आराधना आमगेले कुटुंबेच्यान मेळ्ळी एक मंडळी कोरका आनी आमगेले कुलदेवाल नांव दवरून कोरका ताजे पशी व्हड खंयचेय ना. खंयच्याय कुटुंबाक कुलदेव अत्यंत श्रेश्ठ कुलदेवाल आराधन तसल त्या कुलदेवाल नांव दवरून करचेच न्हय ते मस्त एक संतोशदायक जाल्यार तसल विचारू ते तांकां कशी ताका प्रेरण जाले त्या पुरा विचार आमी निमगून घेवचे खातीर हांगा हांव रविशंकर बाबाजी घरले आयला सगळे कुटुंबांक मेळ्ळा तांगे लागीं निमगुया कशी हें तांकां प्रेरण मेळ्ळें म्हणून. बाबाजी कसल हें प्रेरणा तुमकां कसल्याक अशी करया म्हूण दिसलें. ನಮಸ್ಕಾರ. 2018 ಇಸ್ವಿಯಂದು ಆಮೇಲೆ ಕಾಶಿ ಮಠಾಧಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಲ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ತಿರುಮಾದಲ್ಲ त्यातनं आमच्या सगळे समाज बांधवाक व्यंकटरमण देवस्थानात तिरुपती तिरुमला आमचे एक भजन करतो भाग्य मिळालं. त्या संदर्भाचेर आमगेले कुटुंबाक एक असले अवकाश मेळ्ळो. आमी सगळे कुटुंब ओट जावन देवाल सानिध्यान वचून भजन आनी करून घेवन प्रोग्राम चंद जाव तशें केलें देवाल दयेन. मागीर आमकां अशें दिसलें आख्खे एक मंडळीक एक आमगेले भजना मंडळीक एक नांव दवरका आमगेले कुलदेवाल नांव दवरया म्हूण सांगून घेवन देवकी कृष्ण भजना मंडळी म्हणून दवरलें. तशी आज एक केलो कडेन आपयल कडेन वचून आमगेले साथ आशिल्ले देवाल की स्वाम्याल की शाव करून घेवन ही आमगे मंडळी आनीक आमी करसून व्हड रितीर चंद रितीर चोल म्हूण सांगून हांव देवा लागीं स्वाम्या लागीं मागून घेता. म्हालगडी आतां तांगेलो अनुभव सांगता हें भजनेची मंडळी ಬಗ್ಗೆ इता म्हळ्यार मस्त स्तोत्र की भजन की कोण न्हू ते सगळे चेडवां सांगून दिवन की तांकां आमगेले पद्दती कसो आसा भजनेचे त्या पुरा सांगून दितले एक म्हालगड जावका न्हय तशी आमगेले म्हालगड्याला निमगुया आमी. सांग बाय. आमगेले अण्णा रविशंकर प्रभू मेगेले अण्णा पूत आमगेले अण्णान दाखोवनूच हांव शिकयलें वाट तीच सकडान उरतो जावका म्हालगडचा दवन घेवका म्हूण ताणें दवन घेतिलो. तेच प्रकार चोन वरका धाकल्यांक केद्दांय करले आपोवका
तांक चांग मार्गदर्शन घालून दिवका म्हणा आमगेल अण्णान अण्णान आमकां शिकयलें तें सांद दाखोवन तिगेन आमी तेगे ल्हान भजन करतालो ताका सादी 85 वर्स वरान तोच बसून भजन करतालो तागे लोट आमी भजन बसका आशिल्ले बसल्यार तागेल भजन कितले वेळ करता तितले वेळ आमी बसका तीच उठायच्या ना मात्र नाही पाग राखा का वर गुण बसना तुम्ही म्हणतार मध्ये बैसो का मध्ये बैसो नो तागे लोटा आमी भजन का तान उठायचा नाही मोठा का आमकां शिकयन तें आमगे लढण तिने ते प्रकार आमकां चलोवन येना केन्नाय ओट्टू जावं का कसं नाही कोर का ताणें सांगिल्लेंच म्हणून रवीन सांगिल्लें हांव आयकल्या हे सकटात खंयच्या घरान चलतले मुखार हे मुणी जावच्यानच हाजे पयशे केन्ना चड जावन चलोवन ओडका म्हण घेवन रवी कडल्यान सांगिल्लेंच ते त्या उतान रवीन अण्णान सांगिल्लें उतर अक्षरशः नीज करून दाखयला आमगे लढण कितले करतालो सगळे परबेक आमी तागे ते ओटू जावपा आशिल्लें पुराय जाणांनी सुत्ता पुनव जावं आनीक युगाची परब जावं चवथी जावं अष्टमी जावं पुराय जाणांनी परत त्यावेळी त्या रवीन ताज्या पयशे चड केला देवा तो कसले परबे दिवस आपयता जाल्यार आमगे रवी तत्तावळ भजन म्हणून कांय पूण एक कार्यक्रम करून कितके दिवस जाले सगळ्यांक मोठो जाय नासतना सगळ्यांक मेळका म्हूण कसले प्रोग्राम दवर कोणी सगळ्यांक तागेले घरा आपयता अशें देवान तांकां आमगेल्या वेळ दवरका आमकां तशी चलची बुद्धी दिवका देवान सगळ्यांच्यान साथ दिना हें एक आतां परां कार्यक्रम करपा म्हळ्यार आमकां कितले दिवस तागेले घरले आपयले तितले तातूंत कोणी कार्यक्रम करच्याक एक प्रयत्न करता म्हळ्यार सुलभ हें काम न्ही ताका समजावन सत्य जावन सांगता म्हणून गेले रे रवी समजावन तागेले बायल चेडू वचून पोरां मेळ्ळीं म्हळ्यार हें 100 समज एक भजन करता म्हळ्यार रवी बायल कितले प्रयत्न करता म्हळ्यार ते तितलेय सगळं भजन आपणाची बरोवन घेवन तें होवन घेवन जायरोस करचें आन्यातल्यान केल्यार समजायना म्हणून त्या जायरोस करून हाडून आमकां घरल्या पावच काम ती करता तिगे सुन तिका समजावन घरान चलता ती त्या देखून मात्र साध्य जाला एक काम जावं का जाल्यार घरान तो पोर सहकार मेळटा तरी मात्र साध्य जाता अशी अण्णा थंय रवी थंय चलो म्हणून देवाल्या आमी केन्नाय देवाल्या स्वाम्यानी प्रार्थना करता आमगेल्या समाजान तूं एक आमकां मेळ्ळेले एक व्हड एक लाभ कसो म्हळ्यार 100 वर्स 150 वर्स तकून आमगेल्या म्हालगड्यान केलेले एक व्हड आमकां उपकार कसो म्हळ्यार घरल्यागी भजन केले शिवाय वाणा नातील रबिलाय आमकां सकाळी तशीची सांजे 7 गंट्याक हातपाय धुवन येवन देवा कुडातू देवाल्या द्रा बैसून भजन कोरका 8:30 9 ताई भजन केल्यार मागीर वाडटा ते अभ्यास दिवन आमकां संस्कार दिला सगळे समाजाक सकाळानय ते अनुसरण केला वेळ म्हळ्यार गोतना जाल्यार केलो कुटुंबाच्यान केला तसले एक कुटुंब आज आमगेलो ओट्टो आसा आतां भजन कशी प्रारंभ जालें म्हण पुरो सांगलें तांगेल कुटुंबातूं जाल्यार हें भजन ते चलोवन व्हरतले आसा न्हय केन्नाय कसो म्हळ्यार एक घरल्यागी बायल मनशान एक चांग जावन आसा म्हण जाल्यार त्या मुखारसून वता म्हूण म्हणटात म्हालगड्या तशी हें भजन चलोवंक आमगेले कशी जाल्ले तारतम्योक्त जावन म्हळ्यार आमगेले मध्व सिद्धांता प्रकार तारतम्य प्रकार भजन प्रारंभ करूंक तांकां कशी प्रेरण जाल्ले आमी दिपकाला निमगुया दिपका हाजी बगे तूं तुमगेले कुटुंबांत कशी तुमकां उमेद आयले अशी पुरा कोरका म्हण तुमकां कशें दिसलें तुमकां बायल मनशांक हिता म्हळ्यार मस्त भजन म्हणटा पुरा बायल मनशानच आतां आमी खंयचेय एक कॉम्पिटिशन केल्यार थंय 80% बायल मनशां आसतात आमगेले वॉयस ऑफ जीएस बी जाल्यार तशेंच 80% पुरा चेल्ल्यो आसतात 20% कडे फायनल येता आनी दोग मात्र आसतात टिचर तशी म्हळ्यार एक चांगत हिता म्हळ्यार ताजे मितीन चांग आसा हिता म्हळ्यार एक आवसू मितीन कितली की चेडू उद्धार जातात बापूस भायर काम करून वतात आमी पुरा तशीच तशें जाल्यार मितीन दिपका हाजी बगे तूं आमकां सांग हांव म्हगेल अम्मालगर कडेन वरयना म्हगेल कुळार वरयना भजन करची रिवाज आशिल्ली आतांय चलता आसा थंय तशीच बामणां ते तरी तशीच हांगाय भजन करची रिवाज आशिल्ली तशें डेली भजन करून आमकां अभ्यास आशिल्लो फूट दाखोवन म्हगेल हांव न्हू मुक्तेश्वर जावन आशिल्लें देवस्थानाचें तशें हांव न्हू म्हगेल अण्णाय आतां मुक्तेश्वर जावन आसा तो एक आमकां आदर्श जावन आसा आतांय खंयचेय कश्ट असो कसो असो तेका तो ते सोडयना तागेले देवस्थानां काम करचें प्रत्येक तो क्रम प्रकार करता वता तशें तो आमकां तोच अभ्यास जाला आजी काय म्हणते चलो सेन घेवन आयलेची आमगेले सुन्नय करताची चेडून ताका सहकार दिताची आज वरेन आतां तुमी कशी एक वारा एक घरल्यागी तशी कसले केला की ना एकड्याची म्हणून
हांगा सगळा आपण हाडून आमी भजन करचें सकडा हां दत्तावळे हाडून तांकां अभ्यास करचे मागीर सून ताका साथ दिता मस्त हेल्प करता हार्मोनियम आणि वाद्य. हार्मोनियम तेणेच भजन सांगचे वरलेल्यान रिपीट करचे तशें तोच अभ्यास जाला ताका पुराजन सहकार दिता ती कसं बिंगडे हें करनाची ऑपोजिशन ना चंद कोण करतात सांगिल्लें आशिल्लें आयकतात तशें आमकां सुलभ जाला करचें तुमकां हें आमगेले क्रमा प्रकार म्हण का म्हणू कशी तुमकां प्रेरण जालें तू शिकयलें निमित्त मांत्र हांव शिकयलें कसलेंय ना काय सांगता तारकने प्रकार सांगता म्हणून तशें आमी फॉलो करूं पळयतच कित्याक म्हळ्यार हांव मस्त जेन्ना सांगला जाल्यार घेतील जेन्ना मस्त उणें जाल्यार कसं म्हळ्यार हें घेतल्यार चांग येता म्हळ्यार आमगेले एक सिद्धांत कसो म्हळ्यार आमी स्वाम्याक अनुसरण करतना आमगेले स्वाम्यान मध्व सिद्धांत कसो आसा तें अनुसरण करतना ताची प्रकार आमी भजन केल्यार चांग म्हळ्यार एक उद्देशारी स्वाम्यान की आनी स्वाम्यान आमकां सांगकार म्हण सांगिल्ले प्रकार आमी सांगचे की सांगचे जाल्यार तुमी ते अनुसरण करचें आसतना मस्त खोशी दिता इता म्हळ्यार आमगेले चातुर्मासांत मस्त वेळा तुमगेले भजन जाल्लेलें आसा एक क्रमार तें वतना आयकूंक खोशी जाता आनी सगळ्यांनी एक मेळ न्हू म्हणटना मस्त खोशी जाता तुमगेले घर लागींचे हार्मोनियम वाजयतले आशिल्ले मितीन आनीकय एक भारी एक चंदाय आसता का इता म्हळ्यार हार्मोनियम की तबलो वाजयतले कोणूय आसा की हां पळय तबलो आसा हार्मोनियम आसा आनी कसो आसा म्हणटले कशी आसा ती म्हणटले भितर कॉम्पिटिशन आसा की बायले कोणय ना आमी बेस्ट अशी व्हेरी रेअर आनी नेक्स्ट आमी एक काम करुया आमगेले हार्मोनियम वाद्याचे गेला निमगुया कसले म्हणून ती गेला अनुभव हांव शुभा प्रभू म्हणून म्हाका वाडीक जायत दोतोलो हांगा ताच्या पश्पूर दाखोवन हांव भजन चलचें आशिल्लें वर्सा 2 फावटी काशी मठांत तो भजन चलचें आसता एके भजन एक कार्तिक एकादशीक आनी एक गीता जयंतीक पूण दाखोवन आमी सगळे फॅमिली ओटो बसून भजन करचें आशिल्लें जाल्यार ही तिरुपतीचे एक भजनाचे सूर जातरी स्वाम्यान चातुर्मासा बसताना तेन्ना आमगे सगळे फॅमिलीक एक चान्स मेळनासलें आशिल्लें तेन्ना आमी देवकी कृष्ण भजना मंडळी म्हणून नांव दवरलें तेन्ना आमगेले भजन सूर जाली म्हळ्यार मंडळी जावन वचून सांगू सुरू केला तेन्ना आनी सुमार आमी वारा एक पटी तेन्ना प्रॅक्टीस आनी पुरा करता आशिल्लीं ती मागीर ताचे नंतर जाल्यार एक एक पटी विंगड घरकड करत आनी आपयता आशिल्ली आयताराक एक पटी कोरया तशें आमी पुरा जाण ओटू वचून तांगे घरकड वचून प्रॅक्टीस करता आशिल्लीं ती सो पुरा जाणांक आमी चंद कोण सहकार केला निमित्त देवाल देन चंद्रायर चलतस भजनाचे पुरा नाही चंद्रायर खंडीत चलता सहिता म्हण म्हळ्यार आयकतना इतली खूश जाता फुल कंप्लीट भजन आयकुया म्हूण दिसता बैसून तशें आतां भजन म्हणटना हाजे अर्था ಬಗ್ಗೆ तुमकां उमेद येवचें कारण कसलें हांव रुपाला निमगोच्या आशी पावता अर्था ಬಗ್ಗೆ सांगूंक गेले रे हांव नरसिंह बाबाजी करतो निमगीता हांव वॉट्सअप एक फावटी केल्यार पुरो बाबाजी अर्थ कसं नाही म्हण निमगिले रे कूडले रिप्लाय येता वेळ ना प्रति एक पेराचे अर्थ विवरण करेक्ट जावन एक सेंटेन्साचे अर्थ निमगिल्यार पुरो ताजी प्रति सगळेची भजनेचे अर्थ नरसिंह बाबाचे विवरण करून सांगता त्या मिती वेळ ना एक बाबाजी एक अर्थ कसं नाही म्हणून एक सेंटेन्स निमगिल्यार पुरो आनी आधी एक लिरिक्स एक बाबाजी एक कसं नाही म्हणून निमगिल्यार पुरो लिरिक्स म्हणून प्लेस म्हणून निमगिल्यार पुरो सगळे भजनेचे लिरिक्स पूर्ण इमिडिएटली सगळे भजन लिरिक्स पेटयता त्या मिती आमकां एक भजन जावकावे अर्थ जायवे प्रति एक नरसिंह बाबाजी पूर्ण पेटयता त्या मिती आमकां नरसिंह बाबाजी आमगेले GSB समाजाक एवढं सारस्वत समाजाक आनी तेच व्हड भाग्य म्हणलें तें कसं म्हण म्हळ्यार आमगेलें काम तें इताक म्हण म्हळ्यार देवान आमकां कसलेय एक दिल्ली म्हण जाल्यार तें आमी वापस देवा दिवपाक ताकाच पुರಂದರದಾಸನ್ सांगचें ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ವರವ ಪಡೆದವರಂತೆ ಕಾಣಿರೋ
ಹರಿಯ ಕರುಣದೊಳಾದ ಭಾಗ್ಯವ हरिसमर्पणे माडी बदुकिरो म्हळ्यार कसले एकल्याक देव दूड दिवच्या पुरो एकल्याक ज्ञान दिवच्या पुरो एकल्याक दैहिक शक्ती दिवच्या पुरो कसले काम करू सगळा काही एक दिना तो जाल्यार ताणी दिल्लल ते कसं असं ते वापस ताका दिवची म्हळ्यार कशी ज्ञान आमी वापस देवा दिवचे आसवे ना जाल्यार कोणाक ज्ञान अगत्य आसा कोणाक ताजे अगत्य आसा कोणाक कसं कळना आमकां कसं ताणें कळची म्हणटा केला ते दिल्लारी हरिसमर्पण ते काम आमी करपा जाता तितले आमी करचे आमी कसलेय करूं ना तशें जाल्यार मितीन ते आमी केले म्हळ्यार प्रश्न न्हय सकडा पशी कसं म्हळ्यार आमकां ताजे अर्थ कोड काम म्हणलें मन आसल्यार मात्र न्हय निमगिता ती तूं निमगी न्ही म्हण जाल्यार आमकां सांगची एक सौभाग्य मेळना तेज्या मितीन निमगीतले होड सांगतले न्हय तुगेले तितले एक बिझी शेड्यूल तू सांगचे एक आमकां खुशी दवचे ते एक नाही हांव तूं बिझी म्हळ्यार प्रश्न येना आमी कसं काम करका ते करका म्हळ्यार डिसायड केलें म्हण जाल्यार आमकां टायम मेळताच कसं म्हण म्हळ्यार एक म्हाका ते 10 निमिश जेवका म्हण जाल्यार हांव सकाळीं उठाचें तूं 10 निमिश वगी उठायले म्हण जाल्यार 10 निमिश मेळ्ळे 1 घंटो म्हाका काम आसा म्हण जाल्यार हांव बिझी आसा म्हण लेखुया 1 घंटो वगी उठायले म्हण जाल्यार 1 घंटो मेळ्ळे तितलेच बिझी आमी एडजस्ट करूं जाता खंयचेय आनी आतां भजन आनी चंद म्हणटा पळय तुमगेले सगळे टीम भजन चंद म्हणटा ते आतां आमी आमगेले संगीता प्रभूक निमगुया भजन एक म्हळ्यार तिगेले रेंज की पिच की भारी लायक आसा रेंज मस्त लायक रेंज आसा हांव तिका मस्त वेळा सांगिल्लो आसा तशी संगीता म्हणटा म्हाका एक कन्फ्युजन शेता म्हळ्यार आमी तिगेले कुळारचें नांव संध्या म्हण आपूण सडन संगीता म्हणटा कोण विंगडशें आसो त्या व्हडना तशी आतां आमगेले संगीता लागीं आमी निमगुया तिगेलें इन्स्पिरेशन कसं जालें तिका भजन म्हणटना कसलो अनुभव जाता कित्याक म्हळ्यार भजन म्हणटना वरलेल पुरा रिती संगीत आमी म्हणू परत विंगड खंयची रिती संगीत म्हणटना एक नमुने अनुभव जाता जाल्यार भजन म्हणटना आमी ह्या लोकांतून भायर आसतात ताजी कसो अनुभव नमस्कार हरी गुरुभ्यो नमः कुळार तुकून आयल तेन्ना घरकडे आम कुळारा भजन क्रम आशिल्लो तशी देवा देन आयल घरकडे भजन क्रम अशा वचून आमगेले माई माव आमगेले दोग जावो आमी पुरो ओटूची चंदकोन भजन करून नित्य चुक्कयना अशी आमी भजन करता आशिल्लींची हांव केरळा तुकून आयिल्ली म्हाका मलयाळम मात्र गोत्तू म्हाका कन्नडा गोतना कन्नडान मिगेल जावान भजन बरोवन तांगेल पळोवन हांव बरोवन तांगेला शिकचे तांणी म्हाका अर्थ सांगून दिवचे म्हाका कन्नड मस्ती येना तशी तांगेल ओटू कन्नडान बरोवन कन्नडान शिकून हांव भजन म्हणचे आजी काही म्हाका मस्त हळे कन्नडानी जाल्यार म्हाका येना तशी चंद रितीन पुरो ಒಟ್ಟು मेळ्ळो सहकार दिवन आमी भजन निमोण आसाची पुत्तूर नरसिंह भावाजी मिगेल भावाजी तागेले बायल म्हाका अक्का तशी मस्त म्हाका भावाजी सहकार दिता सपोर्ट करता म्हाका अर्थ सांगून दिवची की म्हाका कळना ते वेळार पुरो सकडा भावाजीला कन्सल्ट को भावाजी म्हाका सांगून दिता आनी पुरा आमगे सगळे कुटुंब मिगेल जाऊ की पुरा आमी भारी प्रितीरी चंदकोन आमी ओटू मेळ भजन सांगून आमी देवादयन ह्या चंदकोन चलायसून वर्तसाची आनी मुखारी देवाले स्वामेल दयेन हे अशी चलायसून वचना म्हणून सांगून हांव देवाला मागून घेतली आतां भजन पुरा घरल्यागे बायल मनीस पुरा चंद करून भजन म्हणटा ते पुरा करेक्ट जाल्यार तांकां तेच रितीचे सपोर्ट जावं न्हय आतां आमगेले रविशंकर बाबाजी सगळे कुटुंबाचे एक जबाबदारी घेवन प्रति एकल्याक एक प्रोत्साह करून भजन करचें म्हणके करतात बाकीचे कशी तांगेले एक सपोर्ट आसा म्हणून एक आमी आमगेले सतीश बाबाजीला निमगुया आतां हांव खंय देखून स्टार्ट करचें म्हूण कळना इन द सेन्स हांव लेक्चर कसं म्हणटा जाल्यार हाका ಮೂಲತಃ ಕಾರಣ मेगेल अन्नंत इन्स्पिरेशन घेवन हें करतना ताका सपोर्टीव जावन मेगेल आम्मान ताका सपोर्ट केलें ते सपोर्ट करचे वचून आज आमगे सगळे फॅमिली अशी ओट्ट आसा ती थंय देखून ते स्टार्टींग पॉयंट ताजे जाले नंतर आतां आमी इतलो ओटू हें करून पुराय जाण ओटू जावन भजन करता तशें करून तेंचे आतां सांगचें हें कसं म्हूण सांगलें आतां स्वाम्यान चातुर्मास येवचें म्हूण कळ्ळें मेगेल बायलेन सांगिल्लें म्हाका 5.5 म्हयने तुमी हें कसं न्ही म्हाका हें करचें ना जर म्हाका सदैव सकाळीं मोठा वचका राती वापस येवका तशें करून आमी ती कंप्लीट सपोर्ट केला म्हळ्यार तिगेले ते आशेक मोठा वचून एक केलें कसं सेव करपा पडटा ताका सपोर्ट केला आतां मुख्य जावन कसं म्हणून सांगल्यार आतां आमी हे फॅमिली भजन सांगतो
सांगला म्हणके पुरा जनाल कॉपरेशन आसा तो एकल्यान न्ही एवरीबडीज कॉपरेशन ताजे निमित्त हे सक्सेस आसा त्या देवाला तितले मागच्या ते कंटिन्यू जावं म्हणून सांगून हांव देवाला कंटिन्यू जाता इताक म्हळ्यार एक फूड तो कोण चोल ना येईल तसं एक कसं एक ट्रेडिशन आसा संप्रदाय आसा त्या चोलून व्हरतना त्या वत आसतना एक उद्दा कशी हळत आसता हळत आशिल्ली उद्दा केन्नाय परिशुद्ध कय तशी नेक्स्ट जनरेशनाचे चेडवांकय ते पास ऑन जात आसता तांकां तें भजन म्हणल्यार कसलें म्हळ्यार एक चेडूं जल्मा येतना 1 वर्सारीची त्या चेडवाक 6 म्हयन्या चेडवाक घरल्या भजन जेतना कसलेंय कळना वय जाल्यार ते भक्तीचें एक वायब्रेशन त्या चेडा पास ऑन जातना आपापी त्या चेडवाक ते संस्कार येता तशें जाल्यार मितीन ते नेक्स्ट येवची पुरा पिळगेक ताजें पास ऑन जाता आनी त्या चेडूं वापस तें भजन तशी चोरून व्हरता ती म्हणून आतां सतीश बाबाजीला मी एक विचार निमगेले ताणें ताजें चंद कोन्न सांगलें एक वेळ अशी तूं मठांत उलयतना रमेश बाबाजीला निमगेले बाबाजी तुजें भजन म्हणचें क्रम आसा की म्हणून ताका भजन आनी आमी म्हणचें म्हण ना बा आमी सपोर्ट करचें मात्र म्हणून म्हणाल बाबाजी जाल्यार 4-5 म्हयने न्हय भजन शिकयत न्हय आमकां तें पुराय येना संगीत आनी जाव संगीत नाका भजन एक भजन जावका जाल्यार कशें म्हळ्यार आमगेल्या मनांत भक्ती मात्र जस्ट नामावळी म्हळ्यार परमात्मा पावता तशी आमगेल्या रमेश बाबाजीला निमगुया कशी म्हणून आज हे सभेन पुरा बसील कळेना बाबा व्हडले भजन सांगतल म्हूण सांगून गेलो आमगे बाबाजी लेखला हे सगळे ग्रुपा भितर सकाळ बशी मुळी भजन सांगेल म्हण हांव काय कारण कसं म्हाका 2 भजन टायमार हांव भायर आशिल्लो तेन्ना ते आत्ता खंयची एक कारणारी अण्णांकी रवणांकी आमगेल्या अण्णान केलं असेल तें मुखार वरका म्हणून दिसता रे ताणें हें पुराय कोर न्हू बायल्यान ताका कोण भजन लायक सांगता हांगा आपोवन हाडून ताका प्रति वार म्हळ्यार म्हणजे पुरो जाण आपोवन भजन करतना केन्नाय भायली जाल्यार केन्नाय तें चलतना उगूर कडेन बसता सुरू केलें कडेन उगूर ताळ घेवन मारूं सुरू केलें कस्टमर कडेन एक लायन सांगूं सुरू केलें हांव सांगिल्लो तुका सांबारी केन्नाय एक क्रम जाता आसला आमच्या सगळ्यांक तरी सांगूच जातालें पूण की वेद आमकां कशें सांगिल्लो कोण की वेद सांगले म्हूण सांगून घेना आमच्या सगळ्यांनी तरी भजन सांगूं जाता म्हूण जाल्यार सांग चेडूं तांतूय शिकता ती सोमान आमगेले केन्नाय सांगचें चेडूं आपय रे भजन आयका चेडूं म्हाका असं धार्मीक आमचो मुखार हाडका रे म्हूण सांगून घेना सोम्यान केन्नाय सांगचें हें एक बाय ऑटोमॅटीक एक डिफॉल्ट स्कूल जाता ती एक लागे कांय कळना ती मिर्च असेल मनशाक 1-2 भजन येता म्हणटा रे आतां चेडूं मस्त सांगता तो जावचून हें पुरायगर कडेन हें एक कितले जाणां कितले जाणां प्रयत्न केला रे 40 टन 50 टन जावका म्हणना 2 अशे कडेन 4 अशे कडेन 8 जण तरी पुरो जातले तो एक लायक कार्यक्रम जेवण मुखार समोर काडून देव मुखारसून व्हरता कित्याक म्हळ्यार भजन म्हळ्यार भजन एक मस्त संगीत कसलेंय जावका म्हणना देव सांगना म्हाका संगीत जावका म्हणून इताक म्हळ्यार परमात्माक प्रतिनित्य प्रति क्षण ताका संतोष दिवचे खातीर तागेले मुखारीची नारद तुंबूर किन्नर किंपुरुष पुरा जन बैसून तांणी केन्नाय निरंतर संगीतान परमात्माक आनंद दित आसता ती तसले परमात्माक आमी जिवात्मान कसो संतोष कोरयेत कसो संतोष ताका दिवयेत म्हळ्यार आमगेले परिशुद्ध भक्ती मात्र ताका जावका जाल्यार त्या परिशुद्ध भक्तीक आमी साहित्य नाका नारायणा गोविंदा अच्युता म्हळ्यार ताका पावता ताका जाय जाल्यार भक्ती मात्र शिवाय विंगड कसलीय घेना तो ताणें घेवचें इता म्हळ्यार तागेल भक्ती ताणें करूं जायना वरलेलो पुरा तागेला गेस वरलेलो पुरा तागेला आसा तागेला नांव म्हळ्यार कसं म्हळ्यार तागेल भक्ती ताणें करूं जायना तागेल भक्तान मात्र ताका भक्ती करूं जाता तशें जाल्यार मितीन त्या परिशुद्ध भक्ती आमी परमात्माक दिल्ली म्हणून जाल्यार आमी धन्य जाता ती सार्थक आमगेलो जन्म जाता तशें जाल्यार मितीन असल एक कुटुंबातूं अद्भुत जाल्यार एक भजनेचें एक तांणी एक टीम भजना मंडळी करून भजन करचें आतां आमी काशी मठाचे आमगेले 2023 चातुर्मासातूं इतली चंद करून भजन करता आसा ती आमी हें तुमगेले युथ ऑफ GSBचे सक्कड वीक्षकाल मुखार कसले हाडला आयचे कार्यक्रम म्हळ्यार स्वल्प कुटुंबाचे
कोणें भजन म्हणटलो आसा म्हण जाल्यार एक ब्रँचेस सांगतो तांकां सकाळी आमी अशी मेळ न्हू एक टीम करुया म्हणलें भावन आयलें म्हण जाल्यार हें हांगेल प्रयत्न सार्थक जाता आनी त्या उद्देशार केला की ना की प्रश्न विंगड जाल्यार आमी खंयचेय एक विचारू चांग आसा म्हण जाल्यार खंय तुकुनूय काण घेवेत ताजे खातीर विवेकानंद सांगता खंयची पुरा चांग चांग नोबल थॉट्स आसा त्या पुरा डायरेक्शना तुकून मेगेल कडेन येवो म्हण तशी हें एक चांग एक उद्देश दवर न्हू भजना मंडळी खंयची एक कुलदेवाल नांवारी देवकी कृष्ण म्हणलें भजना मंडळी केलेलें आसा तशी प्रती एकल्यान तांगेले कुलदेवाल नांवारकी एकय तांगेले इश्टदेवाल नांवारकी भजना मंडळी कोर न्हू सना म्हणटा आतां इतली जन जावं काय म्हण ना हें इता म्हणून हें कुटुंब हेतू इतली जन आसा ती तितली जनांकय आसक्ती आसा आतां सपोज एक 8 की 10 जनांकाची एक आसक्ती आसा तांणी मेळणो करता म्हण जाल्यार भारी चंद जाता कित्याक म्हण म्हळ्यार हाजी मितीन जावची केवल आध्यात्मीक शक्ती वाडची मात्र न्हय भितरी एक कुटुंबा भितरी तात्तावळ मेळचे ताजी वटू कसं जाता म्हण म्हळ्यार एक मानवीय संबंदूय वाडता वता परस्पर प्रीती वाडता ताजे मितीन कुटुंब हेतू एक नमुन्याचे समन्वय आसता सुख संतोष पुरा तांतू मेळटा म्हणलें एक उद्देशारी हें तुमगेले मुखारी हाडलेलें आसा तुमी पळयलां म्हण लागता सगळ्याकय हाजी एक आनंद मेळ्ळो म्हूण सांगून तुमकां सगळ्याकय शुभेच्छा सांगता नमस्कार देवकी कृष्ण भगवान की जय, काशी मठ संतान की जय।